सकाळी 4 7 एक्झॅक्ट 4 म्हाका फोन येयलो की हांगा संडे मार्केटान उजो लागला म्हणून हांवें टायम वेस्ट करूना सोमतो हांव गाडी घेवन येयलो आनी चॅक केलें जाल्यार तो ऑलमोस्ट 2 शॉपां जाल्यार काबार जाल्ले कमीत कमी 25-30 लाखाचो लॉस जाले लो मोड हांगा रडटा कमीत कमी 30 लाखाचे वयर माल जाला आसतलो तरी एक शॉप उरलें आमी सगळे येवन मेळोन सगळ्या लोकांनी मेळोन मागीर तो भोव माल काडलो तो माजर हांगा डंप केलो हप्तो तेन्ना गव्हर्मेंटान मातशी हाची नोट घेवची आनी तांकां भाड्यान कितें दिवचें अशें म्हाजी मागणी 3:40 आमकां कॉल येयले पणजे आमचे फायर कंट्रोल रुमाच्यान की शॉपांक उजो पेट्टा इमिजिएटली आमी हांगा पावले संडे मार्केटान 3 शॉपाक उजो पेट्टलो आमी पावले उपरांत स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी आपयली आनी कुशीकचे सगळे एडजस्टन आमी शॉप वाचयले कितल्यांक सुमार एक्सिडेंट जाला हे एक्चुअली असो इन्सिडेंट जाला म्हाका दिसता 12च्यान स्टार्ट जाला आसतलो पण इन्फॉर्मेशन आमकां 3:40 कळयला अशें ते कडेन कांय नासलें आं फायराची एनओसी जाय पडटा फायराची एनओसी ते ल्हान शॉप म्हणून एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन तेंच्यानी कोणाची एनओसी ना एटलिस्ट तेंच्यांनी एक तरी एक्सटिंग्विशर तरी दवरचो जरी आमी केन्ना चॅकींग केल्या उपरांत तांकां सदांच अवेरनेस दिता की मिटर बॉक्सा कडेन बीन तुमी अशें कांय कपडे बीन लावनाका म्हणजे कंजेस्टेड एरियान सामान चड भरलेलें एक शॉपाक उजो पेटलो तेज्या उपरांत स्प्रेड जालो 2 शॉपाक उजो पेटलो आनी पावल्या उपरांत कंट्रोल केलो लॉस कितले आसूंक शकता पळय लॉस एटलिस्ट 10 लाख तरी लॉस आसतले एका शॉपाचे एंड सेव मोर देन क्रोड